आयज नोवेनाचो 9वो दीस आनी आयच्या मिसा भेटीचो विशय जेजूच्या पावलांनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या भाशेन भेटे वरवीं मिसांव पाडुया. जेजून ह्या संवसारांत मनशा कुडाक मोगाची भेट केली आनी हाचे वरवीं आपलो मोग मोयपास मनशा कुडाक ताणें दाखयलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान हेंच जेजूचें मोन ताणें आपणायलें आनी भारतांत भेटेक तो आयलो आनी त्याच जेजूची पावलांनी तो चल्लो आनी ताचो वावर ताणें फुडें व्हेलो. आमी भेट करून न्हयच आमचें मिसांव आमी जियेता, पूण आमची भेट करता तेन्ना आमच्या भाव भयणांक तांच्या मिसांवांत आमी तांकां पाठिंबो दिता, तांकां आमचो आदार आपले मिसांव जियोंक आमी दिता. आनी हेंच करूंक आमी ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमकांच देवाक आमी वरपुया आनी एकामेका सवे भेट करूंक आमी आमचें मिसांव फुडें व्हरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणांदो, दैवीक जिवीत मनशाक दिवंक आपल्या पुताक जेजूक देवा बापान हे संवसारान पाठयलो. आयज जेजूचे मिस्सांव आनी पवित्र स्नान घेतलोली जेजूचे सीस कशें पालूंक गरज. हे मिस्सांवान जिवंक गवली बेट एक व्हड उपाय. हेंच मनान धरून बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 9व्या दिसाच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन बेटी वरवीं मिसांव पालुया. गवली बेट धर्मीक फिरगोजेन तशेंच समुदायाच्या फुडारांक भोव गरजेचें. ही शिकवण मनान घेवन बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन गवली बेटी वरवीं जेजूचे मिस्सांव फुडें व्हरूंक ह्या पवित्र मिसा बलिदानान आमी कृपा आनी आदार मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावत फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच आमी देवाच्या फुड्यांत पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी चड पुर्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाच्या तोंडानुसारून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच गोवा मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पाद्या लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सुमया जेजू आमचे सोडवणे खातीर तुजे मोगाचे अगणीत पदवी दाखोवंक घे. आमचे पातकांक लागून खूब खूब संकोश्टांक आमी सांपडटा. तांतले आमकां निवार. आनी तूं दयाळ सरवंडारा आमची सोडवण कर. जो बापा सव्यान पवित्र आत्म्याची एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासना. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबानोन सुफळ जावंक पावचो ना दिसता. आनी सुफळ गांव एक झाडाचो मळो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवें ओदीक संतोसतलो. सगल्या वन दुर्बळ तीं इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवें खुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुल्मदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नोपयत जातलीं. आनी वायट करूंक तयार आसलेल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करूंक पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून नीट करूंक वेतात तांकां फासाक घालतात तीं आनी
आडगां सांगून नीट मनशाचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घोराण्याचो देव आब्राहामाचो सोडवणणार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना. ताचें तोंड होलडुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वोन दिता ताचें नांव ती वाकाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाच्या भिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणांतलोय शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किलो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत कोणाक म्हजें तिकाण करूंक, सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गाराक उबी रावया. आमचो सोमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान उशी बोब मारीत आयले.
दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर. आनी तो गोरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सुरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हळें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी समजतात? ताणीं म्हळें, ओय सायबा. तेन्ना ताच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हळें, तुमच्या बाबार्ता प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गोमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबा भयणांनो, अमेरिकाचो फामाद प्रवचणकार बिशप फुलटन शीन अशें म्हणो, जेजू ह्या संवसारांत येता आनी आमी जल्मता हाचे मदें एक मोठी अंतर आसा. जेजू ह्या संवसारांत येयलो, हांव रावोंक येवंक ना, हांव मरूंक येयलां. आय एम कम नॉट टू लिव बट टू डाय. पूण मनीस ह्या संवसारांत जल्माक येता तेन्ना सदांच हांगासर रावंक येयल्ल्या भाशेन जिवीतभर सगलो पुरुमेत करता. गिरेस्तकाय एकठांय करूंक, व्हडलें घर बांदूंक सगळें म्हजे कडेन आसा. आतां 8-15 दीस पर्यंत घरांत भितर रावून म्हज्या कुडांत दारां गेटी सगळ्यो बंद करून म्हाज्यान सुस्त राव येता. म्हाका कोणाचीच गरज ना, देवाची पर्यंत म्हाका गरज ना. सगलो पुरमेत आज आमी करता आनी मनीस हो घरांत भितर मेलो पर्यंत जाल्यार कोणाक गमचें ना. सादे उतरांनी आमी सगळीं एकमुडी रावंक सोदता. आय वॉन्ट टू बी सेल्फ सफिशंट. आय डोंट नीड एनीबडी. देवाची पर्यंत गरज ना. असलो स्वभाव घेवन आमी जियेता. पण खरेपणी आमकां मनशांक एकामेकाची गरज आसा आनी ह्या आधुनीक काळार अदीक गरज आसा. आमकां देवाची गरज आसा. वी नीड गॉड. आज कितलो मनीस एकसुरपणान, पिडींत, अस्कोतायेंत, ओत्मीक पिडेक पर्यंत सांपडून जिविताक सांडटा. ह्या पासत मनशाक मनशाची गरज आनी देवाची गरज. आनी आयचो विशय आमी घेतला, सांगाता आमच्यांनी वाचूं येता. जेजूच्या पावलांनी बागियोंत फ्रांसीस सावियरा भाशेन बेटे वरवीं मिसांव पाळुया. एकामेकाची गरज बेटे वरवीं आमी पाळूं येता. वी कॅन सॅटिस्फाय आवर नीड बाय मीटिंग इच अदर, विजिटींग इच अदर. देव तर आमकां भेट करूंक येताच. आदाम एवी वरवीं देवाची भेट मनशाक जाली. आब्राम ताचे कडेन भेट करून पोरजा देवान विचून काडली आनी पोरजा चोरोवपाक जायते प्रवादी फुडारी उत्पन्न केले आनी देवान दिल्लें उतर बासावणी पाळूंक ह्या फुडाऱ्या वरवीं देवान ही पुर्जेक तयार केली. शेकी
काळ भरल्या उपरांत जेजू खुद आपूण मनशाक भेट करूंक येता. आदल्या कोरांत इजायास प्रवाद्या वरवीं आयचे पयल्या वाचपांत आमी जायतें आयकलें. देव मनशाक भेट करता तेन्ना देवाचें बरेपण मनशाक फावो जाता. देवा मनशाच्यो सगल्यो गरजो देव सांबाळटा, मनशाक सांगात दिता, मनशाचें जिवीत लावू करता. सगळे तरेची पिडा, अस्कोताय, दूख, एकसुरपण देव पयस करता तेन्ना देव मनशाक भेट करता. जेजूचें जिवीत जालें भेट करून सांगात दिवन मनशाक. ओदी करून अस्कोत आसात, पिडेंत आसात, एकसुरीं आसात, दुखी आसात, तांच्या जिवितांत जेजून सांगात दिलो, पेकोवणी दिली, बोगसणें फावो केलें, जिविताक बोरवासो दिलो, जिवीत लावू केलें. जेजू जालो सुरगुंडार दर एका मनशाक. जेजूचे भेटे वरवीं बेऱ्यांक कान आयकूंक मेळ्ळे, मोने आसा तांकां उलोवंक जेजून जीब दिली. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजून ह्या कुड्ड्यांक नदर दिली. जेजून तरेतरेचें वायट पयस करूंक मनशाक सांगात केलो. बाबा बिणानू, जेजू भाशेन वाग्युंत फ्रांसीस शावेर हाणेन आपलें जिवीत एक बेटेचें जिवीत केलें. तो चलत रावलो रस्त्याचेर, ताणें जेजूक मनशाक दिलो. सुपिल्ल्या भुरग्यांक तांकां दोतोवन शिकोवन जेजू तांकां दिलो. कुटुंबांनी भेट करून कुटुंबाक ताणें जेजू फावो केलो. कुटुंबांनी वेताना ताचे भेटेंतल्यान अशें घडटालें. वेताना तो पोरजेच्या दारांतल्यान भितर सरतालो, पूण भायर सरतना तो तांकां जेजूच्या दारांतल्यान हाडटालो. वाग्युंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत भेटे वरवीं ताणें जेजूक मनशाक दिलो, संवसाराक दिलो. आज भाव भयणांनो, आमी ओळखून घेवंक जाय की आमकां एकामेकाची गरज आसा म्हणून, आमकां देवाची गरज आसा म्हणून, आनी ही गरज आमी पाळूंक आमच्याच जिवितांत तरेतरेच्यो वण्टी आनी दुर्गां बांदल्यांत. आमी एकमुडी एकसुरी जाल्यांत. आदल्या काळार बाय थोडो पियाव दी अशें म्हूण शेजाऱ्यांगेर आमी वेताले. एकामेकाची गरज आमकां पडटाली, एकामेकाक आदार दिताले आनी खुशालकायेन हें जिवीत आमी जियेतले. आतां आमकां दिसता एकामेकाची आमकां गरज ना म्हणून, पूण खरेंच आमकां गरज आसा. हें आमी ओळखून घेवन आमचे भेटेंतल्यान आमचो मोग, आमचें काळीज आमी एकामेकाक दिवंक गरजेचें. आमची भेट म्हणटा तेन्ना उणीच पवित्र सभेचे फुडारी तांची भेट जावंक जाय, पूण आमी सगळीं गृहस्थी भाव भयणां आमी एकामेकाक भेट दिवंक जाय. पवित्र सभेचे तरेतरेचे संस्थांनी आमी आसां, तांचे वरवीं आमी एकामेकाक भेट दिवंक जाय. आमची भेट जावंक जाय आमच्या पेल्याक सांगात, पेल्याक आदार, पेल्याची दुखेंत
आमी तांकां बुजवण दिवंक एकसुरपणान आमी तांकां सांगात जावंक पिडेंत आसता तांकां आमची वरवीं पेकोवणी फावो जावंक आमची बेटी वरवीं आमच्या भाव भयणांक देव मेळोवंक जाय आमची भेट आमी कोणाक करतले जायतीं पिडीस्त आसात हॉस्पिटलांनी कुटुंबांनी आज कोण ना आधार दितलो कितलीं जाणां घरांत एकसुरी आसात पिडीस्त आसात भुरग्यांनी सोडून दिल्यात ह्या भाव भयणांक आमचो सांगात म्हणल्यार तांचें जिवीत बोरवाशान बोत्तलें ओस्कोत आसात दुखी आसात जिविताक घुस्पल्यांत सांडल्यांत ह्या भाव भयणांक आमची भेट अदीक गरजेची दुखी आसता तांच्या दुखांत आमी वांटो घेवंक गरजेचें खुशाल आसता तेन्ना तांची खुशालकायेंत आमी वांटो घेवंक मातशें आगोड जाता पूण तें गरजेचें सुखांत दुखांत एकामेकाक आमी सांगात दिवंक हें आमकां गरजेचें आमच्या जिवितांत आमी तो जेजूचो उपकार जातले जाल्यार वाग्युंत फ्रांसीस शावियरा भशेन ताचें जिवीत भेटेचें जालें जेजूक दिवपाचें जालें तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी जेजूक दिवंक पावतले वाग्युंत फ्रांसीस शावेरान जेजूक संवसाराक दिलो दर एका मनशाक भेट करून दर एका काळजान जेजूचो मोग वांटून ताचे मजतींत ताचे भाशेन आमी आमच्या पेल्याक अदीक करून दुस्मान म्हणटा ताका भेट करून गरज आसा ताका भेट करून आमी जेजू दिवया आनी भाशेन आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावया आमेन उबे रावया आमी एकामेकाक भेट दिवन आमी जेजूचो पाटलाव करता असलेंच मनान धरून आमची ही मागणी देवाक उबारुया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी गवळीक बेटे वरवीं आपलो गवळीक वावर सुफोळ करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमच्या गवळीक फुडाऱ्यांनी गवळीक बेटेची गरज आसलोल्या भावा भयणांक सगळे उमेदीन आनी मोगान भेट करूंक बापा लागीं तांकां आदार मागुया आमी गवळीक भेट कसलीच ओतोर करिनासतना सगळ्या भावार्थाच्या मनशांक करूंक आमकां देवा लागीं आदार मागुया जाणट्यांक एकसुऱ्यांक कोण नासलोल्यांक पिडेस्तांक आमी मोगान भेट दिवंक आनी आमचे मिसांव जियोंक आमकां आदार मागुया सर्गीचे बापा हे आमचे भयणीन आमच्या नान तुका मागणी उबारल्यान जेजून म्हणलें आमकां मागात आनी तुमकां मेळटलें दारार मारात तुमकां उगडटलें सोदात आनी तुमकां गावतलें तरी आमी तुमकां मागणी उबारल्यान ती आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
आमची किरकोळ गाना जेजूचे भासरो गोसावली सगळ्याक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदांची घेवन रावली बापा आमची किरकोळ गाना जेजूचे भासरो गोसावली सगळ्याक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदांची घेवन रावली म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता असलें जा म्हूण मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं दयाळ बापा कालते काळजां आनी मागण्यांत देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फाव न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन आमकां आदार दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सर काडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उजोवन पूर्ण केलें आनी सासणां तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं दीद आतां आमी आशेता तें बासायलें ताणें तो बोयवान येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीचे सल दोळबरां सांगाती तुजे मोहिमेच कितोन आमी निरोतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो
ती आपले शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें, हें म्हजे उगडासाक करात. Poartați-o gut por gotuia. Somia Gesù, tu ce moro mi somoro pau, tu ce bodor ce voi porami por gotau, tu ce era abiro trecau. बाप्पा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें तुका तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळार रगो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिपनेर आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भणची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक पडजोडीत मुखामपण फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाची माई संगाती भाग्योन जुजे जपोती, भाग्योन दोत्ता, भाग्योन फ्रांशावेर, भाग्योन जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्व आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. जेजून ह्या संवसारांत येवन जायते जाणांक भेट केली, गोवडीक भेट केली आनी आमकांय शिकयलें, हांवें केलां तें तुमी करात. पांय धुता आसतना म्हणलें ताणें शिसांचे 3 वर्सां हांवें चाकरी केली, तुमी तशेंच करात. तर देणें मागून सगळीं आमकां आमचे बापा म्हणया. जे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडोंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकळ्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवां शान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमेज क्रिस्ता, तुवें जें दोता म्हणलें, तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रसुबेचे बाळ ताचे दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकोडांत सांबाळ, जो जियेत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी.
देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुबया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक फुडें सरचें. कुमन्या शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. कैथोलिक कलीसिया में जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Abe
तशीच पालू एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासूया आनी आर्गां दिवया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रिचे बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या, जेचे कुडी रोगताचे गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीचे देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसूया. आयज मिसाची भेट समोर उबलोल्या फादर फ्रांसिस्को पेरेरा आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर सिमांव रॉड्रिगीस हांकां आमचे दिनवास. आनी तशेंच हे मिसाचे भेटेंत हाजीर आसलेल्या पाद्री भावांकूय आमी दिनवासता. ह्या मिसांत भक्तीपणान वांटो घेवच्याक गायनां करून आदार दितल्या गायन मंडळाक आमी दिनवासता. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन वांटो घेतल्या आनी सेवा धर्माची मांडावळ करतल्या ओल्ड गोवा ह्या वाराड्यांतल्या भावा भयणाक आमचे दिनवास. दर मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची बोजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. आयज बझिलिकेंत सकाळीं 5 ते दनपारचे 12 पर्यंत पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली. थंय वचून तुमी तुमचो वेळ मागण्यांत सारूं येता. आयज कुमसारां बझिलिकेच्या साकिस्तींत सकाळीं 6 ते 11 पर्यंत आसतली. एक चोतराय दवरची. आयज सांजेर आनी तशेंच फाल्यां परबेच्या आख्ख्या दिसाक पवित्र संस्काराची बोजवण आनी कुमसारां आसची नात. आयज नोवेनाचो निमाणो दीस. आयची मिसा हे परी 9:30 वाजता आनी 10:30 ही कोंकणी भाशेन, 11:30 वाजता पुर्तुगेज भाशेन, 12:30 पिलग्रीम मीस, सांजेर 3:45 वाजता आनी 5 ही कोंकणी भाशेन आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयज आमी केरीत भाशेन कन्सेक्रेटेड विमन म्हणजे माद्री भयणां पासत मागता. फाल्यां डिसेंबराची 3 तारीख पोरबेचो दीस. ह्या दिसाची मिसा हे परी जातली. सकाळीं 4, 5, 6, 7, 8, 9 आनी 10:30 वाजता पोरबेचें मीस. दनपारचें 12:30 आनी 3, सांजे 4, 5 आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. पोरबेचें मीस सकाळीं 10:30 वाजता. ह्या मिसांत भारतांत पाप साहेबाचो प्रतिनिधी अपोस्तोलीक नुन्सियो आज बिशप लिओपोल्दो
मिसाची समोरबणी करतलो. डिसेंबराचे 4 आयतार सकाळी मिसां आसतली हे पोरी 6, 7:15, 8:15, 9:30 ही कोंकणी भाशेन आनी 10:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी आमकां मिसाची मांडावळ व हेर नव्यानाक लागू जातलो वावर आनी कार्यावळी करूंक आदार दितल्या दर एका वॉलंटियर्सांक काळजान तांव दिनवासतांव आनी देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकूय फुलां व फुलां पासत पयशे भेटोवंक दिसता जाल्यार तुमी बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून दिवचे. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कुर्तोरीचीं फिरगोसकारां नवे कोपेल बांदतात. ताच्या आदाराक हेल्थ कॅलेंडर्स विक्रेक घेवन आसात ते तुमी घेवन तांकां आदार दिवचो. भावा भयणीनो, एकूच विनवणी, तुमी मातशे आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कितें सांगतात तेन्ना तांकां कान दियात आनी तांचें आयकात. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. एकामेकाक गवळीक भेट करुया, जिचे पाटलावदार जावया. वचून यात क्रिस्तांव शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणें सगळीं सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. हे वेळार आमचे खासगी मागणे आमी बापाक उबारुया. सगळीं सांगात. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Francisco Xavier, tuji guru goya shara, tuji suja soirika, soda soitivo kor akar, tuji soy rico, soda soy divot cor pagar. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tuji suja soy rica, soda soy divo, corvaca, tuji suja soy rica, soda soy divo, corvaca. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां कसली वस्त व मनीस दुबावचो लागता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून सांगचें.
तुमकां कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी आनी तशेंच पिलग्रिमेज ऑफ हार्ट हे प्रोग्राम चालू आसात ते तुमच्यांनी पळोवंक जातात. जरी कोणाक तुमची खासगी मागणी दिवची खोशी आसा जाल्यार ह्या मोबायल नंबराचेर तुमी मॅसेज करची 9623639257. मिसाचे पयलीं तुमी मोबायल ऑफ दवरूंक आमची विनोती.